क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बाळका जेजूक मान करूंक आमी समेस्तां आयल्या तेन्ना ताका मान दिवची एक रीत कितें म्हळ्यार ताचें उतार, ताची शिकवण समजून घेवन ती ताच्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करचे. आयच्या लितुर्जींत आयच्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी कितें तें लिसांव आमकां मेळटा तें आमी चीत दिवन आयकया, समजून घेवंक प्रयत्न करया. मुठव्यान सांगचें तर जाल्यार आमचें धान मोण, आमची पातयेनी आमचो भरवंसो आसा जंय देवा थंय. कित्याक सगळ्यो दुसऱ्यो वस्तू तात्कालीक जावन आसात, देव जावन आसा सस्नेक, ताचे थंय पातयल्लो मनीस भागी. हें सत पयल्या वाचपांत जेरमायाच्या ग्रंथांत काडलेल्या पयल्या वाचपांत आमकां संक्षिप्त तरान तो शिकयता. दुसऱ्या वाचपांत आमकां एक काणयेच्या रुपार देव आमकां शिकयता, एक केज. तें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया आनी तें आमच्या काळजांत रोमोनी म्हूण बाळका जेजू लागीं मागया. पयल्या वाचपांत जेरमाया प्रवादीच्या ग्रंथांत काडलेल्या वाचपांत सर्वेस्पर म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता, मनशाच्या शक्तीचेर पातयेता, तो शिरा पडलेलो मनीस. जो मनीस मनशाचेर आनी मनशाच्या वडविकायेचेर पातयेन रावता, तो शिरा पडलो मनीस. आनी जो कोण सर्वेस्पर देवाचेर पातयेता, निजाकी बेसां पडलेलो मनीस. तर आमी खंयच्या वर्गाचे जावन आसा? खंय आसा आमची पातयेनी? खंय आसा आमचो बरवसो? हें आयकले उपरांत आमी सांगलें, सर्वेस्पराचेर बरवसलो मनीस बागी म्हूण परतून आनी परतून पयलें वाचप जाल्या उपरांत आमी ह्या काताळ्यान गायन केलें. सर्वेस्पराचेर बरवसलो मनीस बागी. तुमी आनी हांव सर्वेस्पराचेर पातयेया आमी बागी जातले. हांव मनशाचेर आनी मनशाचे वडविकायेचेर पातयलेलो मनीस शिरा पडलेलो, सर्वेस्पराचेर पातयलो मनीस बागी जावन आसा. कित्याक तें? आमी सदांच्या जिणेंत पळयता, दीस आनी रात हर एका घडये, हर एक गेल्ल्या कडेन पार्लरान जावन गुड्यार जावन खंय जाल्यार आमी आयकुचें कितें म्हळ्यार आमच्या जिणेची वडविकाय. आमकां जाय ती, आमकां गटाय आसा, भलायकी आसा, बोळ आसा, आमकां प्राय आसा, शिकप आसा, काम आसा, पयशे आसात, आनीक जायती भुंयी आसा, भुरगीं आसात, तीं भायल्या गांवांत जातात. एकलो अमेरिकांत आसा, एकलो कॅनडा आसा, एकलो ऑस्ट्रेलियांत आसा. ही आमी बाडाय उलयता. फ्रॉम द अबंडन्स ऑफ हार्ट माउथ स्पीक्स. ही उतरां स्पॉन्टेनियसली जावन आमच्या तोंडान तोंड येता. कित्याक? ती जावन आसा आमची वडविकाय. म्हणटा हांव हें सगळें वायट म्हणून ना. आमकां जाय बोळ भलायकी, आमकां जाय बरें काम, पयशे जाय, भूंय जाय, भाट जाय, आमच्या भुरग्यांक बरें काम जाय, तांचें जिवन बरें जाय, देवाचें बेसांव आमचेर पडोवंक जाय. हें पाड म्हूण हांव सांगना, देवाचें उतार हें पाड म्हूण सांगना. तर खंयचें तें पाड? तुजें मोण, तुजो बरवसो खंय आसा? देवान तुका ही देणी दिल्यांत जाल्यार तांकां ह्या देण्याक देवाच्या जाग्यार दवरून तांची पुजा करचे खातीर न्हय. भाव भयणी परतून सांगता, देवान आमकां ही देणी दिल्यात जाल्यार ह्या देण्याक देवाच्या जाग्यार दवरून तांची पुजा करचे खातीर न्हय, बघा देवाची पुजा करचे खातीर. केन्ना आमी आमचो बरवसो हांचेर दवरता, मनशाचेर, मनशाचे वडविकायेचेर दवरता, निजाके शिरा पडले जावन रावता. देवाचें उतार सांगता न्हय. हांव आमच्या जिणेच्या रितींत, आमच्या उलोवण्यांत,
आमच्या नडत्यांत आनी सालींत आमकां थोड्याच मिनिटांनी दिसून येता हाची व्हडवी गाय अशें बुन्याद खंय आसा गे म्हणून. आमच्या नेस्तान आमकां कळटा आमी इगर्जेंत देवाची पुजा करूंक आयल्या गी या कुडीची पुजा करूंक आयल्या गी म्हणून आमकां कळना गी. आमी कुड्डे आसा गी. भागी जावन आसा मनीस सर्वेस्परा देवाचेर पातयेन रावता तो. कित्याक हर एक वस्तू ह्यो गरजेच्यो वय देवाची देणी जाय आमकां जाय वय पूण तात्कालीक जावन आसात. आज आसात फाल्यां ना. म्हजो उस्वास समेत म्हाका चड लागशिल्लो जावन आसा म्हजो उस्वास त्या उस्वासाचेर समेत म्हाका भरवंसो ना. आय डोंट बिलीव मायसेल्फ म्हजेर म्हाका पातयेनी ना. सर्वेस्परा देवाचेर पातयेनी. तर आंदू मेळचें लिसांव कितें सर्वेस्परा देवान आमकां जायतीं देण्यां दिल्यांत जाल्यार ताचें नांव नंदन जावं ताका होगळीक मेळूं. मी सर देनी देव बिरांत हांव गळशितां उपेक्षितां आनी देवाक मान दितां. ही जावन आसा जंय आमची सदांची साल हें जावन आसा लिसांव पयल्या वचपांत हांव. कित्याक म्हळ्यार निमाणी 2 उतरां आमच्या काळजाक आमकां फातयो जायना. आमच्या काळजाक आसा होरपोस नांगी मेळिल्लें घेया म्हूण जाता. कितलें दिल्यार रे पावना केल्लें इतलें खाया म्हूण जाता. व्हडवी गाय करया वता. आवर हार्ट इज परवर्टेड पळयत पुस्तक सांगता. आमचें काळीज वांगट्या वाटेन गेलां तें नीट हाडूंक कश्ट. कोणाच्या विशयी हांव सांगना पळयत पुस्तका विशयी हांव सांगता. ह्युमन हार्ट इज परवर्टेड फ्रॉम इट्स वेरी बर्थ. तर कितें करूंक जाय आमच्या काळजाचेर पातयेवचें न्हय देवाच्या उतराचेर पातयेवचें. आमच्या काळजाच्या ओडणे प्रमाणे वेचें न्हय देवाच्या राजांव आनी बावडता प्रमाणे वेचें. बागी जावन आसात जे कोण देवाचेर पंचे भरवंसो दवरतात. हेंच सत आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त एका ओपारीनी आमकां शिकयता. ती ओपार जावन आसा ही काणी जावन आसा. पूण आटापुणाचें सत तेंच कितें तें आसलो एकलो ग्रेस्त मनीस. ताका जायतें काम जेवंक आसलें बरें नेसांनी आसलें बरो बोंगलोय आसलो बरें भांगर शिंगारी आसलें आनी मस्त सांगाती आसले ग्रेस्त आसले बँड वाजपी आसले हक्कडी आसले खातालो जेवतालो केल्ल्या तितलें ताका जाय आसलें. सगळीं देणी ताका आसली. पळय हें दृश्टांत पयलें वचपाचें ताका जाय तितलें आसलें. बरें तो देवाकय विसरलो दुसऱ्यांकय विसरलो. खण जेवण जावंक पावलें ताचो देव. ताची देणी जावंक पावली ताचो देव. देवान दिल्ल्या देणी ताणें ताचो वायट प्रयोग केलो. आसलो आनी एकलो ताच्या घराच्या गेटी कडेन बसलो तो लाजार म्हणलो दुबळो मनीस बुकेन वळवळतालो. वो तोंडा घालतना ताचे दोळे आसले कांय म्हण पडटा गी म्हणून कांय कुटको म्हणी मेजा पोंदा पडलो जाल्यार वस हात घालून कातां घे म्हूण तो आशेतालो. ताका मेळनातलो. तितलें मात्र न्ही सुणी आसली तांच्या हातांत आनी झगडचे पडले म्हणयेत आनी ती सुणी येवन हाची रुवां लेवताली. तर आतां पळयात आतां हें करना कंपॅरिजन करना. ग्रेस्त म्हणून मनशाची स्थिती गरीब मनशाची स्थिती वय. तर आमी कितें करीत जाय. कोण तो देवाचेर पातयल्लो कोण तो आपणाच्या उडविगायचेर पातयल्लो. ग्रेस्त मनीस आपणाच्या उडविगायचेर पातयल्लो. गरीब मनीस आपणाच्या देवाचेर पातयल्लो. ताका उडविगायच नातली. तशें म्हळ्यार ग्रेस आसले आनी देवाचेर पातयेवन वचो म्हूण सांगचें न्ही. पातयेवंक जायना म्हूण सांगचें न्ही. पूण कितलीय आमची थंय देवाची देणी आसूं दी आमचें धन म्हूण सर्वेस्परा देवाचेर आसूंक जाय. दुसरो भाग कितें म्हळ्यार निमाणी आमच्या हर एकल्याची स्थिती तेच. दुबळो मनीस मेलो. आब्रामाच्या शिंयासना मुखार ताका पावयलो. ग्रेस मनीस मेलो पोंडान ताका पुरलो. ताची कूड
गेली निसंतान जाली ही काणी देखून अशें बरयलां पूण तातूंत हें शिकप आसा कश्टांत वळवळतना ग्रेस्त मनीस दोळे वयर वळून पळयता अरे म्हज्या गेटी कडेन बसलो मनीस तोच तूं न्ही गे गेटी कडेन बसल्या वेळार ताका वळोवंक मेळूं ना आतां मेळ्ळी ताका वळोवंक तोच तूं न्ही गे वय लाजर बापा अब्राहम धाड त्या लाजराक ताचें बोट तो उदकान लावन दी तें बोट म्हजे जिबेक लावन दी म्हजी जीब कश्टांनी वळवळटा उलपाता आनी तूं आटापून आसचें कितें पयलें सांगलें तें आमी परतून परतून गायन केल्लें तें म्हणजे देवाचेर पातयेनी दवरलो मनीस बागी भाव भयणीनो आमी काणी सांगना वांगा देवाचें उतार आमी उलयता वो संवसार निसंतान जावन वचों पुरो देवाचें उतार उरतलें आमच्या काळजांत तें उरत जाल्यार आमी भागी जावंक पावतले कितें जाप मेळ्ळी अब्राहमाक न्हू तूं संवसारांत आसतना देवान तुका जायती देणी दिली तो संवसारांत आसतना कश्टांत वळवळतालोय पूण ताचेर तुवें दिश्ट घालोवनाय आज ताका हें देना मेळ्ळां आज तुका ते कश्ट मेळ्ळ्यात त्या शिवाय आमचे आनी तुमच्या मदें अंतर आसा कोणाचो हांगा थावन थंय वचोंक तें थावन हांगा येवंक जायना ताचें मागणें देवान आयकलेंच नागी ना कित्याक आपणाच्या वस्तूंचे मनशाचेर आपणाच्या ओडविगायाचेर पातयलो मनीस शिरा पडलेलो तो तर बापा अब्राहम म्हज्या घरा पुणीतून धाड 5 जाण भाव आसात तेय तशेंच जियेतात तांकां मोयजे आसा प्रवादी आसात ना तांकां ते आयकना मेल्ल्यान तो कोणी जिवन जाल्यार ते आयकात तांकां जर तर आयकनात मेल्ल्यान तो कोणी आयलो जाल्यार तांकां आयकोवचें नात जर तर कोणी सांगलें तर जाल्यार सांतान तो थंय दिश्टी पडलो म्हणून आमी साटली पोटली घेवन धांवना हांव गी तुमच्या कडेन एक सवाल घालता हांव थंय दिश्टी पडलो वय गी देवाचें उतार व्हडलें गी या दृश्य व्हडलें देवशास्त्र प्रमाणे हांव तुमचे लागीं सवाल घालतां कोणें एकल्यान स्वप्नांत पळयलो सांतान दोनी या कोणें सांताक मान दिवं नजो म्हणून न्ही मान दी जाय पूण आमचो भावार्थ व्हड गी आमच्या दोळ्यांनी पळोवचें पळयलां म्हूण सांगचें व्हड भावार्थ व्हड जो कोण पळयनासतना पातयेता तो निजाके बागी जावन आसा आनी कोण एकलो कैतान येवन कितें इल्लें मागणें करता कितले हजारांनी येतात खंयचें चड गरजेचें देवाचें उतार चड गरजेचें कटपाचेर बांदलेल्या घरा बरी जावन आसा देवाचें उतार वय आसा की आमचो भावार्थ त्या देवाच्या उतराचेर आमी जायतीं देवस्थानां करता बरें जाय आमकां देवस्थान आमकां वर्तें देवस्थान जावन आसूंक जाय क्रिस्त उपरांत क्रिस्ताचें उतार कोण तो न्हय म्हणीत कोण तो न्हय म्हणत देवाचें उतार जावन आसा जर तर देवाचें उतार आमी आयकता त्या प्रमाणे आमी जियेता आमी नाश जावंक साध्य आसना जर तर मोयशे आनीक प्रवाद्यांक त्या पातयेना जाल्यार मेल्ल्यान तो कोणी गेल्यार त्या पातयेवना जर तर देवाचें उतार उक्त्यान मोटव्यान संक्षिप्त तरान सांगतना पातयेना जाल्यार खंयचोय सांत येवं दी कितेंय जावं दी ते पातयेवचें नात कित्याक हर एका संगती प्रास वर्तें जावन आसा देवाचें उतार तर भाव भयणीनो आज ब्रेस्तार आयतार न्हय उदारपणान तुमी सुमेस्त बाळका जेजू मुखार आयल्यात बाळका जेजूचें बेसांव तुमकां जाय बाळका जेजू की तुमचें काळीज जाय तुमची जाप जाय कितें ती जाप देवाच्या उतराचेर पातयलो मनीस बागी बाळोक जेजू हांव तोच मनीस जावंक तूं म्हाका फाव कर आमेन